पणजे ही पणजेकारांची उरिल्ली ना आणि ह्याच खातीर पणजे पणजेकारांची करपाचो मुखेल उद्देश काँग्रेसीचो आसा म्हण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शांताराम नायक उलयला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। House to house, what we have found is की पणजे ही पणजीकारांची उरली ना, पणजे ही पणजीकारांची उरली ना। This is what some in substance what we come across during our workers going door to door. And पणजे पणजीकारांची करपाचे एक मुख्य काम आसतलें आमच्या कॅन्डिडेटाचें। सद्याचो कितली वर्सां जो प्रतिनिधित्व करतालो कुंकळकर सोडले ताचे पयलीं त्या मनशान म्हणजे मिस्टर मनोहर पर्रीकारान पणजेचेर इतलें दुर्लक्ष दिलें की अशें दिसना आसलें की हाका कितेंय पणजे संबंदी प्रेम आसा म्हणून। कितें नाशिल्लें हांव खबर ना, खंयचो एवरेज कॅन्डिडेट पळय आसता ताका आपल्या मतदारसंघा संबंदी प्रेम आसता आनी हें प्रेम दिश्टी पडटा। हागे प्रेम दिश्टी पडनाशिल्लें पणजे बद्दल। आनी पणजेंत एक तरेचो डॉमेस्टीक टेररिजम चलिल्लो, लोकांक फॉल्स कॉल धाडप, फॉल्स स्कीम लोकां मुखार दवरप आनी मागीर त्यो हळू हळू त्या स्किमीच गायब जावप, हे प्रकार घडटाले। आनी म्हणून म्हाका एक प्रामाणीकपणे मागचें दिसता की दिस इज अ सॉर्ट ऑफ चिटींग डन बाय समबडी who is coming as a candidate and deliberately, clandestinely cheating the electorate. पॉलिटिक्सांक जरी 420 केस घालनात नॉर्मली, फोटेल म्हणून कोण कांय घालना नॉर्मली, बट अकॉर्डिंग टू मी वोटर्स ऑफ पणजे शूड डिसायड ऑन दीस इशू की हे चिटींग काय चिटींग न्ही। गेली 2 दशकां for 2 decades this man has been cheating the people of Panjim, electorate of Panjim. सध्या ऐकू येता प्रमाणे मोठे मोठे प्रोजेक्ट जे येतात ताचे सगळे सब कॉन्ट्रॅक्ट्स पळय आसतात ते BJP RSSांक वर्करां वतात सामके मेटिक्युलसली। Subcontracts of various projects of construction activities etc. go to the RSS and BJP cadres. आमचो मनोहरबाब शिक्षण मंत्री आनी शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान ताणें चवकशी करपा जाय जी सेंट्रलाची एज्युकेशन पॉलिसी 2 वर्सां अजून पर्यंत तयार जायना। कित्याक जाली तो स्वता डिफेन्स मिनिस्टर आसतना तेन्ना ताजी पयलीं सुरवात जाली ती ड्राफ्टिंग ऑफ एज्युकेशन पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जायना। कित्याक सॅफ्रनायझेशनची एक मोठी कॉन्स्पिरसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक चलता आनी हे पर्रीकाराक परवडटलें का कितें हे पर्रीकारान आपल्या स्वताकच विचारपाक जाय।